सेशनात स्वागत आसा. आमी महाभारत सिरीजाचे अर्जुना विषय कंटिन्यू करता आसा ती. आणि आमी आयची सेशनान इन पर्टिक्युलर पळोवया की देव कसं नाही भक्ता खातीर कसं कसं करूं तयार आसा ते आमी पळोवया. देव भक्ताल आनी देवाल मध्ये ती प्रीत आसा म्हळ्यार देव कसं नाही करूं तयार आसा म्हणून हे साक्षात असल पुरा काणी ऐकल सिता आमगे देवाल विश्वास देवाल प्रीती खंडीत वाडून येता म्हणून सांगी येता. ताचे खातीर हे वेदव्यास देवान हे इतली पुरा महाभारत इतली पुरा रचन करून दवरलेली. तांकां तसं मुखारसन कोणाक भक्त जन आसा ती कोणा भक्तींत रुची आसा तांकां हें आयकून भारी मना आनंद जातालो असल पुरा काणी आयकून. सो ही देवाल जालेली लीला आजी आमी मुखारसून व्हरया. सो आमी हें पुरा प्रार्थना करुया आयच्या सेशनान तूं की हें देवाल अनुग्रहान तूं आमकां हें लील मना वच तशी जावं आनी देवाल्या प्रार्थना करुया की आतां एक नेक्स्ट 40 मिनिट्स आमी कशें की देवाल एक लीला हें व्हड काव्य महाभारतान तुलें आयकता आसा ती आनी आमी हें किंचित रुपार आमी ओट्टू मेळून हें एक सत्संग करचें ताजेर आमकां बरें जावन आमगे परिवाराकय बरें जावन आमकां भक्तीन मुखार सुन येवंच तसलें एक वाट दाखोवन दिवका म्हूण देवाक प्रार्थना करून मुखार सरता आसा. हे GSP प्लॅटफॉर्म भक्तवृंदास प्लॅटफॉर्माचे केन्नाय सपोर्ट करतले स्टार्ट केल्लें व्रजगोपी माताजी विश्वांबर प्रभु ज्योतिकिनी माताजी हांकां पुरा जनाक धन्यवाद दिवन मुखार सरता. तुमगेले पुरा जनान मालगड्यान परमिशन घेवन आयचें सेशन स्टार्ट करता. आमी कलकलीन प्रार्थना करुया देवाल्या हें आमी किंचित रुपान करचें सेवान देवान स्वीकार करून घेवका. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. सो आमी अर्जुनाल विशयी सत्संगाच कंटिन्यू करता आसा ती आमी पळय येता आनी अर्जुनाल विशयी आनी कितले कितें सेशन्स करूं येता. कसं जाल्यार की महाभारतांत तूं खंयचें एक पात्र विशय तूं पुरापुची चड बरयलां म्हळ्यार ते अर्जुनाल विशयची आनी ते समची कसं जाल्यार की तागेल्या म्हणके भक्त कोणी ना ती पांडव पुरा भक्त जाल्यार तांतूय अर्जुन श्रेष्ठ आनी खंयचेंय कार्य महाभारतांत जाता तांतूं मुखार सून येवन ते कसं एक देवाल कार्य सिद्ध जावंच तशी करचें ते अर्जुनाल एक व्हड भाग आसा म्हूण पळयत. आनी देवाल तो सखा जावन आशिल्लो आनी तागेले माध्यमानच तें भगवद्गीता तांगेले माध्यमानच तें व्हड तें भगवद्गीता खंयच्यान सगळें आमगेलें आध्यात्मीक जिवनाचो एक कारण जाता. ते अर्जुनूय एक कारण आशिल्लें तांतूं म्हूण सांगीत. सो लास्ट टायम आमी डिस्कस केलेलें ते कशी खांडव प्रस्थ म्हळ्यार तें पांडव जेन्ना तांगेले आनी देवाल दयेन ते खांडव प्रस्थ खंय कसनय जायनाशिल्लें तें एक व्हड चंद्र नगरी म्हळ्यार इंद्राल नगरी की ना अमरावती की ना चंद इंद्रप्रस्थ म्हणून सांगलें म्हूण देवाल दयेन पळयलें. आनी मागीर आमी त्या विंगड एक दृश्य पळयलें देवाल लिला खंयच्यान तूं अर्जुन एक धर्मिष्ठ जावन आसा म्हूण दाखोवच्या खातीर ताणें कशें की एक वचन दिले खातीर तो जावनूय तें वना वचून स्विकार करता आनी भायर पडटा म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी भायर पडलें तें आमी पळयलें कशी तें नागकन्या उलुपील तागेले वार्डेक जाता आनी मुखार सून आमी ह्या पळयलें कशी चित्रांगदा लोटूय तागेले वार्डेक जाता म्हूण. आतां तशींच मुखार सून वताना आतां आनीक एक महाभारतांत उल्लेख केलेले एक लील पळोवया. सो अर्जुन अशी मुखार सून वता आसतना आमी लास्ट टायम पळयलें आसतना की उलुपी म्हळ्यार ती नागकन्या आशिल्ली निमित्त एक विशेष सकट सिद्धी आशिल्ली आनी तांणी दोग जाणांना विंगड जावचे पयलीं फुडें उलुपीन म्हळ्यार तीन एक प्रार्थना करून अर्जुनाक एक विशेष शक्ती दिलेली की उदका भितरी अर्जुना कोणी लढाई केल्यार तो कोणीय सोलोवचें जायना म्हूण म्हळ्यार उदका भितर आसल्यार. आनी ती दिलेली ती विशेष शक्ती अर्जुन कशी ऋषीगणाले भक्तजनांक सेवा करचेंत उपयोग करता ते आयची काणी आयकुया आमी. आनी अशी तें शक्ती आशिल्ली की
उदका भितर असल्यार उदका भितर आशिल्ले कसले जीव, कसले प्राणी, कसले मासोळी कसले असल्यारी कोणी जाल्यारी अर्जुनाक तांतू पराजित करचे जायना म्हणून. आनी ना ते आमी पळयलेलें की तो गंगे तीरेर बैसून असताना अर्जुनाक एक नमुने शक्ती, विशेष शक्ती तांडून खंय की विंगड एक लोका व्हरता. तें उदकाचे चॅनला दोखूनच तें उदका चॅनला भितर दोखूनच तें नागलोका व्हरता म्हूण तशें सांगिल्लें आसा तिका उलुपीन. सो आतां चमकता चमकता अर्जुन येताना एक जाग येता. ते जाग्यार पळयल्यार ते जाग्याचें व्हायब्रेशन पळयल्यार अशें दिसता की एक भारी श्रेष्ठ जागो म्हूण. म्हळ्यार आमकां कळटा न्हू, खंयचे एक व्हड धामांत खंयचे एक तीर्थक्षेत्र गेल्यार त्याचे एक जाग्याचें एक आमी थंय जाग्यार त्या स्थळार पावल ताका आमकां कळटा हें कसं की एक विशेष शक्ती आसा म्हूण. ते व्हायब्रेशन्स म्हणटात पळय त्या जागेक. ताकाची अर्जुन थंय एक त्या स्थळार पावल ताका कळटा हें खंडीत कसं की हो विशेष जागो म्हूण. आनी जाल्यार थंय पळयल्यार भारी एक म्हळ्यार एक कसं एक एक्टिविटीज दिसना थंय. पुरा थंय ऋषिगण हेकड तेकडसी आसता ती म्हळ्यार कसं की एक थंड असतो जागो. म्हळ्यार तीर्थक्षेत्र म्हळ्यार मंत्रोच्चार, पुराजनान स्नान करचें आनी थंय मुखार पळयल्यार ताका दिसता की कुंडय आसा ती 3-4 कुंड. जाल्यार ते कुंडांतूय कोणीय ना ती. म्हळ्यार एक नमुने शांत आसवय जाल्यार कसं एक एक्टिविटी कस कोणी एक म्हणटात पळय ऋषी मुनीन तपस्या करचें तशी कसं ताका दिसूं येना. ताका दिसता कसं जगता बा म्हूण. मागीर थंय मुखारसून वतना ಸ್ವಲ್ಪ तांकां ऋषी मुनी मेळटात अर्जुनाक. तांणी सांगता ती की हें कुंड आसा पळय भारी व्हड कुंड हें. हांगा स्नान केल्यार कितलेकी पुण्य प्राप्त जाता म्हूण. कसं जालें की ह्याच स्थळार अगस्त्य मुनीन कितलीकी वर्स तपस्या केलेली. ताकाची हें कुंड हें स्थळ भारी चांग आसा म्हूण. जाल्यार आतां एक व्हड कश्ट आसा अशी म्हळ्यार हें च्या कुंड आसा हांगा तळें ताजे भितर सिसोडी आसा, एलिगेटर्स आसा ती. आनी कोणीय ताजी लागीं गेल्यार उदका पांय दवरल्यार ते कुडले धरून खावन सोडता म्हूण. ताका कोणाक भितर वचचें जायना म्हूण. अर्जुन लेखतात कशें हांव हांगा गेलें सेव करची म्हूण. हें पुरो व्हड व्हड ऋषी जनाल कशें सेव करचें म्हूण. तेन्ना ताका मना येता की उलुपीन ताका ते विशेष शक्ती दिल्या न्हू की उदका भितर गेल्यार ताका कोणा सोलवचें जायना म्हूण. तो विश्वासान की उलुपीन दिलेली ती शक्ती खंडीत ते सार्थक जातलें ताजें म्हूण भितर वता. पुराजन ताका सांगता ती वचूं नाका आज ते कोणीय थंय भितर गेल्यार जिवंत भायर येयनी. ते साधारण मटा ते सिसोडी न्हय ते एलिगेटर्स क्रॉकोडायल्स न्हय तांणी भारी विशेष शक्ती आशिल्ले क्रॉकोडायल्स येद्दोळ ते कोणी जिवंत भायर येयनी कोणीय असल्यार वय म्हूण. ताका मात अर्जुनाक ताका गोत आशिल्ली एक विशेष शक्ती आसा म्हूण ताका तो भितर वता. आनी अर्जुनान भितर गेले ते उदका स्पर्श जावन तो भितर वता पळय तेन्ना अर्जुनाक एक म्हणटात पळय एक शक्ती तागेल्या पांया भितर आयल्या म्हणके जाता काय. म्हळ्यार त्या रुपीन दिलेलें तें एक विशेष तें एक म्हणटात पळय देवान मागून दितील ते वर्स आशिल्लें ते अर्जुना वय ते परिणाम जाता आसा म्हूण अर्जुन ताचे अनुभव करता. कशी तो उदका भितर वता तशी तागेल्या देहांत एक विशेष शक्ती आयल्या म्हणके जाता काय. आनी भितर वता वता ताका एकदम ते म्हणटा पळय ते शक्तीचे अनुभव जाता. आनी ಸ್ವಲ್ಪ वेळान ताका कळटा की खंयची एक सिसोडीन येवन पांय तागेले घट्टी धरला म्हूण. तांडून व्हरचें उदका भितर. आनी आमकां गोत आसा उदका भितर सिसोळी म्हळ्यार एलिगेटराक कोणाकची तांचे तांकां म्हळ्यार तितले पावर आसता तांगेल्यान तितली शक्ती आसता. खंयच्याय विंगड प्राण्याक आमी ते गजेंद्र मोक्षाची काणी आयकल्यार म्हळ्यार 1-2 व्हड हस्ती असल्यार वय त्या सिसोडी तांडून एलिगेटर तांडून त्या उदका भितर व्हरून मारून सोडता म्हूण सांगिल्लें आसा. कसं की तांगेले ते दांत आनी तांगेले त्या तोंडांत आशिल्ली ती शक्ती तांणी अशी घट्टी धरता ती की विंगड खंयचे प्राणीक तांणी पांया घट्टी धरल्यार भायर येवचें जायना कितले व्हड प्राणी असो. जाल्यार अर्जुनाक ते विशेष वर आशिल्ले निमित्त कितले तांणी तांडयल्यार अर्जुनाक कसलेय तांकां भितर तोंडून व्हरूं जायना. अर्जुन राबील कडेन घट्टी राबता काय. आनी तांणी ते क्रॉकोडायल येवन सिसोड येवन ताका तांडूचे व्हरता म्हळ्यार तांणी उदका भितर तांडून व्हरचें आनी मागीर मारचें. जाल्यार अर्जुना तांकां भितर व्हरचें जायना. आनी ಸ್ವಲ್ಪ वेळ ट्राय करता करता आसतना अर्जुन ताजे बाल्ला धरून तोंडा धरून अशी घुंडोवन तांकां
सीधा न्यायालयार फातरार धाडोवन सोडता म्हणून सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार अर्जुनाला त्या उदका भितर आशिल्ली तितले ती विशेष शक्ती येता आणि ते धोर न्हू ते सिसोड एक फातरार धाडोवन मारता म्हणून सांगिल्लें आसा. आणि फातरार धाडोवन मारले सिता ताची भितर दोकून एक देवी म्हणके एक अप्सरा म्हणके एक भायर येता खंय आनी अर्जुना पांय पडटा म्हणून सांगिल्लें आसा. आतां तशी पळयल्यार उदका भितर अशे जीव म्हणटात पळय ते एक म्हणटात पळय ते एक चेतना शक्ती और देहा लेखारी ते चिके उणेपणा म्हणून सांगता. आमी सांगतात न्हू 84 लाख स्पिशीज आसात म्हणून. उदका भितरच्यो स्पिशीज ते पुरापशी लोवेस्ट म्हळ्यार तांगेले चेतना शक्ती भारी उणी आसता. सो अर्जुनाक अर्जुन अंतरात कसं कसं चमत्कार पडलेला तागेल्या जिवनांत. सो अशी खंयच्याय हांतू दोकून अप्सरा भायर आयल्यार ताका कसं ते व्हड दिसना. जाल्यारीची ताका एक शॉक अशें आसता की इतली ही देवी म्हणके आशिल्ली तिका हे सिसोडीच देह कशी मेळ्ळेला बा म्हणून कसन जावन अशें पुरो कसन नमुने हो श्राप अशें पुरो म्हूण तागेले मना येता आनी तो निमगेता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी ती अप्सरा आसता तिगेलें नांव वर्गा आसता वर्गा म्हणून. आनी ती वर्गा सांगता खंय की तांणी कुवेराल त्या दरबारांत अप्सरान तांणी नृत्य करचें आनी परफॉर्मन्स करचें आशिल्लें तांगेलें आनी ते कुवेराल दरबारांत आनी ती आनी तिगेले कोण सखी आशिल्ली ती तांणी एक पंता त्यांची खंय की त्यांची एरियांत मुखारसून खंय की कुवेराल ते कॅम्प आशिल्लें थंय आशिल्लें म्हणून ताका तांणी त्या दिवस कुवेराल कॅम्पांत तांणी 4 जण वता आशिल्लीं ती म्हणून. ते मात वचची वाटेरी तांकां कोण की एकदम एक तेजस्वी एक ब्राह्मण तपस्वी करता दिसता खंय थंय रानांत वना भितर. तेन्ना तांकां शींची तांकां म्हणटात पळय एक मस्किरसी करचें म्हणटा पळय की हो म्हळ्यार तो एकदम तेजस्वी आसता आनी एक नमुन्याची एक आकर्शण वयजात तांकां. ताकाच तांणी अशीच एक ताका एक डिस्ट्रॅक्ट करुया म्हणून म्हणटात पळय तागेलें ताका संगीत तपस्या करूं बसला तागेलें एक मन भंग करुया तशी तांगेलें एक मन आयता आनी तांणी तें एक नृत्य करचें सूर करतात खंय आनी तांणी 4 जण मेळून कसन की एक संगीत नृत्य आनी करू सूर करतात म्हळ्यार ताका एक प्रकार विचलीत करचे खातीर म्हणून. जाल्यार तो ब्राह्मणाक तशें कांय ताका कळना जाल्यार तागेले केन्ना तो तपस्या देखून दोळे ओपन करता ताका भारी श्रेश्ठ आशिल्लो ताका कसले मना तागेले मना कसले परिणाम जायना जाल्यार ताका हांगेली बुद्धी पळोवन म्हणटात पळय वर्गाल आनी तिगेले सखी जनाक पळोवन भारी कोप येता खंय आनी तांकां श्राप दिता खंय की तुमी सिसोडी जावका एलिगेटर्स जावका आनी कशी तूं म्हाका तुमी मेळ न्हू मागेले तपस्या भंग करचे प्रयास केलेले पळय तशींची मुखार सुनू तुमगेले तुमी कोण कोण तपस्या करूं येतात पळय हे स्थळारी मुखार सुनू थंय तुमी पुरा जना बाद दिवन तपस्या करूं सोडना ती म्हणून. म्हळ्यार एक नमुने असो श्राप दिला की तांगेले हातान मुखार सुनी वायट कर्म जातले म्हणून. तशे नमुने एक त्या कोपान तो एक श्राप दिता आनी कोणीय पुराय म्हळ्यार त्या टायमार ते मुखार सुरू त्या एरिया ते अगस्त्य कुंड आशिल्लें अगस्त्य मुनीश तपस केलेलो जागो आनी तांणी सांगता की मस्त जनांक येवन तांगेले गायत्री जप म्हणटात की कसं की पुरा सत्कर्म करचे येता ती तेन्ना तूं तांकां बाद तुमी पुराजन तांकां बाद दितली आनी ताजे निमित्त तुमकां आनीकय तुमी श्रापीत जातली म्हूण पुराजनाल सव घेवन म्हूण. तशी म्हणटाना तांकां भारी शॉक जाता तांकां कळटा की तांणी भारी म्हळ्यार कसं की चुकून पळयली ते श्रेश्ठ ब्राह्मण आले येद्राकाची आनी तांणी क्षमापण मागून ताची म्हणटात पळय रोवन क्षमापण मागून तागेले पांयार पडटा ती म्हूण सांगिल्लें आसा. तेन्ना ताका मना दिसता की तांकां क्षमापण निमगेले निमित्त आनी सांगता की मुखार सून केन्ना एक व्हड भक्तू भारी एक शक्तिवान आशिल्लो एक भक्तू हे स्थळार येता तागेले दयेन तुमी मुक्त जातली त्या देहा देखून सिसोडील देहा देखून म्हणून. आनी ते आज तें क्षण आयलें तांणी सांगता ती अर्जुनाक की तूं आयलो तूं खंडीत त्या श्रेश्ठ ब्राह्मणान सांगलें म्हणके शक्तिवान आसा आनी तूं खंडीत देवालो व्हड भक्त आसा ताजे निमित्त तुगेले ते एक विशेष शक्ती निमित्त आमी ते सिसोडील ते क्रोकोडायलाल देहा देखून आमी मुक्त जाल्लीं. आनी ती वर्गा सांगता कशी तूं म्हाका मुक्त केला तशी मेगेल सखी जनवय आसा ती बगलेचे कुंडांत तांकांय तूं मुक्त करी म्हूण. तशें अर्जुन मागीर तांकांय मुक्त करता
आणि थंयची पुरा थंय आशिल्ले ऋषी मुनी जन कोणाक कितली वर्स तोकून त्या स्थळाची महिम गोत आशिल्ली जाल्यार तांकां ते सत्कर्म कार्य तपस्या करच्याक एक कश्ट जाता आशिल्लें तांणी अर्जुनाक बसता आशीर्वाद दिता ती म्हूण सांगिल्लें आसा आनी तांकां पुरा जना त्या स्थळार सेव करचे भाग्य मेळटा म्हूण तो असल पुरा कार्य अर्जुन म्हणटात पळय एक लेकार पळयल्यार ताण ते घर परिवार सोडून कसं की एक तपस्या लेकार तागेलें तें वचन सोड वचना खातीर तो भायर पडलेलो आसा जाल्यार ते भायर पडलेले तेन्नाय तागेले हातान कितले सकट देव सेव करून घेता देवाले भक्ताले म्हूण पळयत तशी पुरा भोंवताची मस्तकड काणी आसा आमी पुरा मुख्य काणी घेता आसा ती अशी मुखार सून वताना मागीर अर्जुन येवन प्रभास क्षेत्र म्हळ्यार द्वारकांत येवन पावता म्हूण सांगिल्लें आसा आतां अर्जुनाक म्हळ्यार आतां पब्लिकली म्हळ्यार तो आनीक ताका येवची नाका आशिल्लें कसलें की तो तें एक वनवास टायपार आसा न्हू ताकाच ते कशी पूण कोण मेसेज पेटोवन ते म्हणटात पळय गांवा भायर कृष्ण ताका मेळूं येता सिक्रेटली गुप्त जावन म्हळ्यार ताका पुरा जाणां कळची नाका आशिल्लें की अर्जुन थंय आसा म्हूण आनीक एक विशेष विशय आशिल्लो म्हळ्यार की अर्जुनाक गोत आशिल्लें की सुभद्रा हांगा आसा म्हूण कृष्णाल भयणी सुभद्रा आनी तागेल सुभद्रे खातीर अर्जुनाल मनांत एक प्रीती आशिल्ली म्हूण सांगिल्लें आसा कसलें की कितले फुडें काळ देखून हें स्टोरी आसा अशें आसा की गुरुकुलांत आसतना कृष्णालो एक कझिन आशिल्लो तागेलें नांव गदा म्हूण आशिल्लें आनी तो आनी अर्जुन ते गुरुकुलांत एका प्रायचे एका क्लासांत आशिल्लीं म्हळ्यार त्या टायमार आनी तो द्वारका देखून येयलो आनी एक पंता टायम आशिल्लो तेन्ना तांणी बशिल्ले तेन्ना पुरा जन तांगेले फॅमिली विशय उलोवन बसता आशिल्ले की मेगेल घडकाळ अशें आसा ती अशें आसा हो आसा तो आसा अशी पुरा जन फॅमिली विशय उलोवन बसता आशिल्ली तेन्ना तो कृष्णाल कझिन आसा पळय गदा ताणी केन्नाय सुभद्रे विशय सांगचे आशिल्लें ती कसन तिगेले एक चांग गूण पळोवचे कितले चंद ती बद्दाची तिगेलो वार्डीक कोण जातले कोणाल भाग्य आस की इतले चांग चरित्र आस तिगेलें कृष्णाल इतली प्रितीश ती अशी पुरा मस्त सकट आशिल्लें त्या टायमार देखून अर्जुनान मनांत एक सुभद्रे खातीर एक प्रीती आशिल्ली म्हूण सांगिल्लें आसा म्हळ्यार गुरुकुला टायमार देखूनच आनी थंय आतां एक समय आयलो की तो आतां द्वारका येवन पावता म्हूण सांगिल्लें सो कृष्णाक तो एक गुप्त रुपार थंय मेळटा आनी मागीर कृष्णानी तांणी मस्त वेळ सगळो दिवस उलोवन बसता ती म्हूण सांगता ती आनी अर्जुन पुरा कसन विंगड स्थळां गेले तेन्ना कसन जाल्लें तें पुरा कृष्णा सांगता खंय आनी कृष्णा तें पुरा आयकून खुशी जाता खंय आनी अर्जुना म्हणटा पळय होगळसीत खंय म्हळ्यार तूं कसन तें कार्य पुरा केलें ना तें भारी चांग म्हळ्यार कशें ताणें ऋषिगणाल सेव केल्लें मागीर तें कशी ताणें तें एक विंगड राज्य गेले चित्रवाहन रायले उलुपील ते पुरा सांगतरी देवाक खुशी जाता म्हूण सांगिल्लें आसा हें पुरा तूं चांग काम केलें हा म्हूण आनी अशी उलयताची अर्जुनय म्हळ्यार कशें आसा पुरा द्वारकांत तूं बलराम कशें आसा सुभद्रा कशें आसा अशी तशी म्हणटा आसा कृष्णाकय गोत्त आशिल्लें ह्या विशयी आनी कृष्णाल मनान तो आशिल्लें की सुभद्रा वाडलीक अर्जुना उठूं जावका म्हणून तेन्ना कृष्ण सांगता काय बाई आतां सुभद्रे खातीर आमी चालू सोदिता आसा ती म्हळ्यार वाडीक करचें म्हूण पळयता आसा ती जाल्यार एक डिसिजन जालना बलरामान तें डिसिजन घेतलां तिगेलो दुर्योधनाल वटून वाडीक करचें म्हूण आयकल सीता अर्जुन शॉक्ड जाता काय ताण तें एक्सपेक्ट करनी की अशें कसं डिसिजन घेवन जालना अशें पुरो म्हळ्यार कृष्ण सांगता बलरामान ऑलरेडी डिसिजन घेवन जालना तें म्हूण आनी तें अर्जुनाल रिएक्शन पळयलें सीता कृष्णाक आनीक एक कळटा की खंडीत हागेल मनांत सुभद्रे खातीर कशें की आसा म्हूण कृष्णाक कळटा म्हळ्यार तें अर्जुनाल रिएक्शन पळयलें सीता की दुर्योधनाल वटून वाडीक करचें म्हूण बलरामान डिसायड केलां म्हूण सांगलें सीता आनी कृष्ण सांगता बलराम म्हळ्यार म्हालगड भावना ताणें सांगिल्लें तशी करका न्हय म्हणून आनीक तो तशें सांगता म्हळ्यार अर्जुनाल रिएक्शन पळोवचे खातीर तेन्ना जाल्यार आसो आमी कसं पूण प्लॅन करुया म्हूण कृष्ण सांगता म्हळ्यार कसं म्हूण डिटेल सांगना आनी मागीर कृष्ण आनीक ಸ್ವಲ್ಪ डिटेल सांगता तूं आतां गांवा भितर आयल्यार अशी न्हय की तुका सुभद्रा पळोवचें मेळटलें कसलें की ती पॅलेसा भितर रावळारा भितरय रावता बलरामाले रावळारा भितरय रावता आनी खंय एक पंता भायर येता म्हूण
म्हळ्यार बलराम तिगेल खातीर मस्त एक म्हणटा पळय तिगेल संरक्षणा खातीर केन्नाय तत्पर जावन आसता. खंय एकले भायर पडचे सोडना आनी म्हळ्यार एक नमुन्याची तिगेल रक्षण करता आसता तो बलरामू आनी तागेल्याक ती राबून आसता केन्ना तागेल रावल्यारा भितर आनी रावल्यार म्हळ्यार अशी सान न्ही व्हड कॉम्प्लेक्स एक सिटी मणकेच तांगेलें अशी न्ही की ಸ್ವಲ್ಪ एक 10-15 रूम तशी न्ही मस्त सकड तांतूर ते कॉम्प्लेक्सा भितर म्हणटात पळय गार्डन्स लेक्स कसं कसं ऍक्टिव्हिटी खातीर जागो व्हड कॉम्प्लेक्स ते सो ताजी भितरी आसता ती भायर येना जाल्यार तुका ते कॉम्प्लेक्सा भितर येवपाक जाल्यार हांव तुका एक आयडिया दिता तूं म्हणटा पळय एक ऋषी सी और एक व्हड ब्राह्मण सी जावन वेश घालून भितर यो आनी बलराम अशें कोणीय ऋषी जेन्ना ब्राह्मण जेन्ना आयल्यार तांकां वेलकम करता आनी कोणाक तांगेले भारी म्हणटात पळय सत्कारू चांग रुपारी तांकां पळोवन घेता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी तेन्ना तूं ते कॉम्प्लेक्सा भितर वचचें येता म्हणून आनी तेन्ना तूं कॉम्प्लेक्सा भितर घेतल्यार तुका सुभद्रा पळोवंक चान्स आसा म्हूण तशी सांगता म्हूण आनी मस्तपण अशी जाता की ते कॉम्प्लेक्सा भितर ते बलरामाल रावल्यारा भितर येवन जेन राबता ते ऋषी जेन्ना तांगेल सेवे खातीर बलराम सुभद्रेक आनी तिगेल कोण आशिल्ले विंगड कोणी तिगेल ओट आशिल्ले जनांक ते पुरो सेवे खातीर तांकां पेटयता म्हूण सो तूं भितर राबल्यार पक्कने सुभद्र येवचे पुरो मेळचे खातीर कसले सेव करचे खातीर म्हूण तेन्ना अर्जुन एग्री करता आतां अशी कसल्या आमी लेखचे पुरो की कसले एग्री करतले म्हणून कसले की अर्जुनाक अशें आशिल्लें की सुभद्रेल मनांत कसं आसा सुभद्राल मनांत त्यावेळी ताका गुत्त सुख आशिल्लें म्हळ्यार अशी न्ही की ताका कसं एक डिसिजन घेवंक जाल्यार ताण सांगल्या म्हणके जावचें म्हणून आनी कृष्ण सांगता खंय की आतां पक्कने बलराम त्या कळ्ळें की अशी कसले सुभद्रे कोणाल वोट वाडली करचे डिसिजन घेवकात कसले की दुर्योधन मात्र न्ही म्हणून तेन्नाय स्वयंवर जातलें म्हणून ताका कृष्ण सांगता म्हळ्यार तें मस्त दीग तांडून वतलें तें ताका हांव कसं सांगता म्हळ्यार तिगेलें तिका अपहरण म्हळ्यार ती किडनॅप करून व्हरी म्हणून आनी क्षत्रिय जनांत तूं मस्त प्रकाराची वार्डीक आसा तातूंत एक प्रकाराची लग्न अशी आसता की तांणी क्षत्रिय जन तांगेल शौर्य दाखयता ती किडनॅप करून व्हर न्हू तांगेले कितले ते एक म्हणटात पळय डॅरिंग आसा और तांगेली कितली एक शक्ती आसा की तांणी चॅलेंज करून किडनॅप कोर येता त्या प्रकाराचे एक प्रकाराचे वार्डीक आशिल्ले ते म्हळ्यार तांगेल ते एक हिरोइजम तांगेल ते एक क्षत्रिय एक स्पिरीट ते दाखयता ती आनी तांत दोकोन कळटा की कोण तशें करता तांगेलें एक क्वॉलिफिकेशन आसा म्हळ्यार 10 जनां मध्य विंगड राज्य येवन कोणाल की किडनॅप करचें म्हळ्यार त्या एक कशें की शौर्याचे विशय म्हणून जाल्यारीची अर्जुनाले मनांत खंडीत आशिल्लें की तशें कोरता जाल्यार सुभद्राक इंट्रस्ट आसल्या मात अशी वचून किडनॅप करचें तशें अर्जुनाल मनांत तशी नाशिल्लें ताकाची कृष्णाल प्लॅन एक्सेप्ट करता कसले की भितर वचून ताका राबू मेळटलें बलरामाल रावल्यारा भितर आनी ओवर अ पिरियड ताका कळटलें सुभद्रेल मनांत कशें आसा तिगेलें रिएक्शन कसं ना म्हणून सो कृष्णान सांगल्या म्हणके अर्जुन एक ऋषी मुनी ब्राह्मणाल वेश सी घालून वता बलराम तांगेले इतर पुराजन येतात तशींच बलराम देव तांगेलें स्वागत करता की आनी त्या समय असो आशिल्लो की ಸ್ವಲ್ಪ दिवसान चातुर्मास सुरू जाता आनी चातुर्मास म्हळ्यार चातुर्मासा व्रता म्हळ्यार कोणी स्वामी ऋषी असल्यार तांणी एका जाग्यार राबता ती ಸ್ವಲ್ಪ म्हयन्या खातीर ते चातुर्मास व्रत जेवता थोडे ताकाची ते जस्ट चातुर्मास व्रता पशी फुडेंचे अर्जुन ते कॉम्प्लेक्सा भितर येता आनी बलराम देव तांकां सांगता की आतां तुमी चातुर्मासा खातीर आमगेल कॉम्प्लेक्सा भितरी राबूका म्हणून आनी तांगेल ते पॅलेसाचे कॉम्प्लेक्स आशिल्लें ताचे भितर साधू जन ब्राह्मण जन ऋषी जना खातीर एक विंगड जाग आशिल्लें म्हणटात पळय एक भारी एक चांग वातावरण तळें चांग गार्डन म्हळ्यार तांकां तपस्या करच्याक भारी एक सात्वीक वातावरण आशिल्लें थंय म्हळ्यार देवान ते तशें कोन्न दवरलेलें की कोणी व्हड ऋषी मुनी ब्राह्मण आयल्यार तांकां राबच्या खातीर एक चांग जाग जावका म्हणून ते तसले एक स्थळार वचून अर्जुन राबता म्हणून सांगिल्लें आसा आतां राबतरी आतां मुखारसून व्हरका न्हू आतां कसं करता म्हणून ताका कृष्ण म्हणटात पळय ते दोगत सायडा दुखून ते कशें मुखारसून व्हरचें प्लॅनिंग देव करता म्हणून सांगिल्लें आसा
इंग्लिशान म्हणल्यार मॅच मेकर म्हणटा ती, म्हणल्यार चल्ले तर्फेन ते मेळामेळी करची म्हणटात पळय, तें काम देव करता ಅಂತ सांगिल्लें आसा म्हणून. सो आतां सुभद्रा तांणी लेखल्या म्हणकेची केन्ना केन्ना तें सेव करचें येता म्हणून सांगिल्लें आसा. सुरे पंथा पळयतना हे ब्राह्मण की ऋषी मुनी येताना तिका एक पंथा म्हणटात पळय, कोण अबो हो म्हणून तशें तिका मना दिसता काय. म्हळ्यार ही ब्राह्मण ऋषी मुनी असल्यार तांगेलें एक स्वरूप आसता. जाल्यार अर्जुनाल ते पर्सनॅलिटी अशी आशिल्ली, पळयल्यार तागेलें ते एक म्हणटात पळय ताका पळयल्यार अशें आसता की भारी एक व्हड क्षत्रीय म्हणटात पळय, शक्तिवान आशिल्लो तो एक क्षत्रीय, तसो तागेले एक वेस आशिल्लो. तांकां दिसता की अशी ब्राह्मण ऋषी येताना हागेले म्हणके पर्सनॅलिटी ना म्हणून, म्हळ्यार अशी एक पळयल्यार आनी ती पळयता रावता की कोण अबो हो म्हणून. आनी तिका एक मनांत अट्रॅक्शन येता म्हणून पळयलें सांगिल्लें सुद्दां. आनी ती कशी मना दिसता काय, म्हळ्यार तिका गोत्त आसा की बलरामान अशी मना डिसिजन घेतलां की तिगेले वाटेक दुर्योधना वाटेक जावचें आसा मुखार सुनू म्हणून. ताका तिका मना दिसता काय दुर्योधना की ना हो ऋषी मुनी ना आगेलो टुवा वार्डीक कोरयत म्हणून तो दुर्योधन नाक आशिल्लो म्हणून तिका सुभद्रा मना दिसता म्हणून सांगिल्लें आसा. अर्जुना सुरेपंथा पळयलें सुद्दां. तशींची ते चातुर्मासाचे टायमार मस्त दिवसू अर्जुनाल आनी सुभद्राल तशी इंटरॅक्शन जाता. ती कसं पुणी वचून म्हणल्यार ते कसं फल फूल तांकां घेवन वचचें, तांगेले सेवे खातीर ते कसं फूल जावका ते पुरा व्हरून दिवचें, ते पुरा करता आसता. आनी तांगेले मध्य ते हगूर ते म्हणटात पळय अट्रॅक्शन इन्क्रीज जाता म्हणून सांगिल्लें आसा अर्जुनाल आनी सुभद्राल मध्यें. ऑफकोर्स तांकां गोतना आयडेंटिटी गोतना ती कोण अर्जुन कोण म्हणून ती गोतना न्ही, जाल्यार एक म्हणटात पळय एक मनांत तूं कसं एक चांग भावन येता. आनी कृष्ण रिमोटली म्हणटात पळय फ्रॉम अ डिस्टन्स हें पुरा मॉनिटर करता आशिल्लो, दूर दोखून इनवॉल्व जायनासी, जाल्यार दूर दोखून पळयता आशिल्लो कसन जाता सांगेल मध्यें तूं ते कसन जालें आज गेली कसन रिएक्शन आशिल्लें. आनी मध्य वचून थोडे सुभद्राले अशी जनरली उलोवचें आनी अर्जुनाले अशी थोडे उलोवचें. तर म्हळ्यार तें मेळामेळी जावचे खातीर म्हणटात पळय ते कसन ते रायट कसन डायरेक्शन व्हरता तशी व्हरता आशिल्लो अर्जुन. आनी आतां चातुर्मास एंड जावचें येता तेन्ना कृष्ण सांगता की आतां टायम आयलें अर्जुना खातीर, आतां तूं ती किडनॅप करता अपहरण करता ती गेलें म्हणून. आनी अर्जुन कृष्ण सांगता की म्हगेलो रथ आसा आनी म्हगेले 2 चांग घोडे आसात ताजे ओटू, ते 2 घोड्या ओटू तिका व्हरी शैब्य आनी सुग्रीव. देवाले 4 घोड आशिल्ले, शैब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प आनी बालहक्क बलाहक्क. तातूंत 4 हातुंतले 2 शैब्य आनी सुग्रीवाक शैब्य आनी सुग्रीवाक अर्जुना दिता. तो रथ आसा अमूक जाग्यार दवरला 2 घोड्या ओटू, तूं येवका आनी ती किडनॅप करता. आनी 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 कृष्ण सांगता की हे रैवतक पर्वत आसा, ते रैवतक पर्वता त्या वर्सा ते जावचे एक महोत्सव आसा. तेन्ना बलरामू आनी ते पुरा रावळार आशिल्ले पुरा जन परिवार समेत तांणी पुरा जन ते पुजेक येता ती ते रैवतक पर्वता लागीं. तेन्ना खंडीत सुभद्रा वयतांतू आसतली ते म्हणटात पळय ते ओट्टू येवचें ते पुरा जनान महोत्सवा खातीर तांतूंतल्यान ती वय आसा. त्या टायमार तूं करेक्ट टायम पळोवन ती किडनॅप करता अपहरण करता म्हणून सांगिल्लें आसा. तेन्ना अर्जुन थंय दोखून बाद सरता आनी तागेले ते ऋषी व्हड ब्राह्मण जाल्ले ते वेस काडून आतां क्षत्रिय जावन आशिल्ले ताजे स्वरुपार तो तयार आसता एक डिस्टन्सारी म्हणून दूर, सिटी भितर ना जाल्यार दूर दोखून तो पळोवन बसता. आनी ह्याच टायमार कृष्ण सुभद्रा लेके वता काय आनी अशी उलयता उलयता निमगीत काय दुर्योधनाक वार्डी करची तुकाच ना न्हू, तशें कांय प्रॉब्लेम ना न्हू, म्हळ्यार बलरामान डिसिजन घेतलां तशी. सो आतां न्ही जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ काळान जातलें, तुका कांय प्रॉब्लेम ना न्हू ताजें ना म्हणून. तेन्ना तिगेलें तोंड म्हळ्यार पळय तिगेलें एक्सप्रेशन अशी जाता म्हळ्यार कोप येता म्हणटात पळय कसन बाबा हें डिसिजन घेतलां, म्हाका तागेलो वटू वार्डीक करचें म्हळ्यार तिका मनांत हेंच ना म्हळ्यार करचें नाका म्हणून तिका तशें दिसता आशिल्लें. आनी मागीर उलयता उलयता अशींची परिवारा विशीं कुरू परिवारा विशीं उलोवचें सुरू करता कृष्ण. उलयता उलयता सांगता की अर्जुना विशीं सांगता की आनी अर्जुना विशीं सांगता सांगता ते पुरो एक अर्जुनाल काणी सांगता कृष्ण. म्हळ्यार तिगेले मनांत ते आनीकय तें अट्रॅक्शन वाडच्या खातीर कृष्ण आनीकय सांगता. म्हळ्यार तांत मेळामेळी काम चलता आसतना तेन्ना कसन क्वॉलिटीज तागेले कसन शूरवीर गुरुकुलांत पुरा कशी हें
आनी तागेलें कसन कसन त्या पुरा विंगड विंगड काणी सांगता आसता आनी ते सांगता आसतना सुभद्रालें मनांत पळय दुर्योधना की ना मागीर अर्जुना लोटू वार्डीक गेले जाल्यार पूण येड नाशिल्लें जाल्यार आतां कसन करचें म्हूण म्हळ्यार तें एक पॉयंटार ते हाडटा कृष्ण केन्ना तिगेले मनांत ते 100% एक भावन येता की इतलें पुरा इतलें चांग गूण अशें अर्जुनालें आनी ताण आसून मागीर दुर्योधना वटून मागीर वार्डीक कसले करता आसता बाबा पूण तशी ती सांगना जाल्यार तितलें तें तिगेले मनांत येता त्या टायमार कृष्णा कळटा की आतां रायट टायम म्हूण सांगचें तेन्ना कृष्ण सांगता की हांव एक विशय सांग तुका अर्जुनाक तुगेलो वार्डीक करता तेन्ना तिका सरप्रायज जाता शॉक जाता अर्जुनाक म्हगेलो वार्डीक करता भय तागेले मनांत तूं आसा म्हूण भय जाल्यार तिका दिसता आतां ताका वार्डीक करता म्हळ्यार तो खंय केस की आतां बलराम पावाल मनांत आसता तें तागेले मनांत आसल्यार कशें करचें तेन्ना कृष्ण आनीक विशय सांगता आतां हांव तुका हें वय सांगता की तो हांगा आसा म्हूण द्वारकांत तुजी तेन्ना म्हणटात पळय आनीक एक शॉक जाता सुभद्राक सरप्रायज जावन की द्वारकांत तो हांगा आशिल्लो तो कॉम्प्लेक्सांत कशी अर्जुन आनायल्या तर सगळे गांवांत तूं उलयतली ना अर्जुन आयला म्हूण पुरा जाणां कळटा आशिल्लें अशी कशें साध्य आसा की अर्जुन आयला आनी कोणाक गोत ना तेन्ना कृष्ण कशें म्हणना की कॉम्प्लेक्सांत तूं आशिल्लो तो म्हणून आनी कृष्ण खाली हांसता आनी म्हणटा आनी मुखार सांगना आनी स्वल्प टायम दिता म्हणटा पण सुभद्रा थिंक करचे खातीर सुभद्रा कृष्णाल त्या स्माईल पळोवन ती एक विशय कनेक्ट करचे ट्राय करता म्हूण आनी तेन्ना देवान सांगिल्लें त्या हिंटा लेखार ती कनेक्ट जाता म्हळ्यार तो कॉम्प्लेक्सांत तो आशिल्लो ताका वार्डीक करता आनी तिणें पळयलेलें की कृष्ण तें ऋषी वटू एक पंत मेळू येता आशिल्लो आनी उलयलें तिणें पळयलां आतां ते कळटा म्हणटात पळय खुशे ती म्हणटात पळय राब्बील कळ्ळें ना खुशेर उड्ड दूर करता म्हणटात पळय तशें त्या मटाक खुशी जाता सुभद्राक म्हूण सांगिल्लें आसा आनी तिका त्या वेळी कोत्ता आशिल्लें की सूर्य दिवस देखून तो नॉर्मल ऋषी मुनी म्हणके न्ही कसं की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आसता तागेले चरित्राचें तागेले त्या पर्सनॅलिटींत म्हूण आनी ताका क्लियर जाता मनांत की कृष्ण तागेले विशय उलयता आशिल्ले आनी तोचे अर्जुन म्हूण ती कनेक्शन ते इस्टॅब्लीश करता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी तिणें कृष्णान सांगचे पयशी फुडें ती मस्तकड अर्जुनाल विशय आयकलेली आशिल्ली सो तिका तिगेले मनांत भारी एक रिस्पेक्ट आशिल्ली फुडें दोखूनची आतां ती इतली एक्सायटेड जाता म्हणटात पळय खुशेर उड्ड दुसूर करता म्हणटा तेन्ना कृष्ण सांगता काय आतां कसलें सायन दाखोवनाका म्हळ्यार कसलें लक्षण दाखोवनाका ती खुशेर आसा असं म्हणून अर्जुन रायट टायमार येवन तूं घेवन वतलो तेदोळ ते नॉर्मल राब म्हणटात पळय विंगड कसलें तोंडार लक्षण दाखोवनाका की कसं एक विशेष जालना और कसं की जालना म्हूण कोणाक डावट येवचें ना म्हूण सांगता काय कृष्ण आनी अर्जुन रायट टायमार येतलो म्हूण आनी मुखारी तांणी कृष्णान सांगलें म्हणके तांणी ते रैवतक पर्वता लागीं वतात तांणी आनी अर्जुन ते पुरा यदुवंश विंगड राय म्हळ्यार ते परिवार समेत ते महोत्सवा खातीर वता आशिल्लीं ती आनी अर्जुन ते एक स्पॉटार राबून आशिल्लो रथार आनी ते टायम आयलो सुद्दां ते रैवतक पर्वता पंदाक ते एक विष्णू देवस्थान आशिल्लें थंय त्या दिवस यज्ञ पुजा ते पुरा विशेष आशिल्लें विशेष महोत्सव आशिल्ले ते आनी ते एक टायमार आयलो सुद्दां अर्जुनाल जजमेंट येता की आतां रायट टायम हांव वचून तिका किडनॅप करचें म्हूण आनी अर्जुन ते म्हणटात पळय कृष्णाल घड आनी रथ नव्हते ते स्पिडार येता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी स्पिडार येता दूर दोखून तो रथ येवचें दिसता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी ते तोंडाचें लक्षण पळयल्यार सुभद्रा कळटा की होच तो ऋषी मुनी आशिल्लो म्हूण म्हळ्यार आतां अर्जुना रथा पळयलें सुद्दां आतां ऑफकोर्स तागेलें तो क्षत्रिय म्हणके आशिल्लो जाल्यार तिका तें कळटा लक्षण पळोवन की होच आशिल्लो कॉम्प्लेक्सा भितर आमगेलें म्हूण आनी मात आतां विंगड आशिल्लें तागेलें क्षत्रिय म्हणके ते कसन ते कवच हातांत धनुष्य बाण ह्या पुरा घेवन म्हणटात पळय ते रथ घेवन तिगेले डायरेक्शनान तूं येता आशिल्लो म्हूण सांगिल्लें सुभद्रेलें एक्सायटमेंट मस्त जाता म्हळ्यार आतां ह्या परिस्थितींत कसन जाता म्हळ्यार कृष्णान सांगिल्लें अर्जुन घेवन वता म्हळ्यार तिगेले ते म्हणटात पळय बियॉन्ड लिमीट जाता तिगेलें एक्सायटमेंट एंग्जायटी एका पंता मात तिका ते लेखचें मेळना कसलें की म्हणटात पळय अर्जुन दिस दूर दोखून येता आसी जाल्यार तो घोडो इतलो फास्ट येता खंय की तिणें म्हणटात पळय
अशी दोळ बंद करून ओपन करचे भितर अर्जुन तिगे लागी येवन पावता, तिगेल हात धरता आणि ते तांडून रथार बसून घुवन सीधा आपास वता म्हणून सांगिल्लें आसा. म्हळ्यार ते इतले फास्ट जाता की सुभद्रेक कळना, तिका दिसता की इतले दूर दोकोन येता असं म्हणून. जाल्यार कुडले म्हणटात पळय क्षणभर भितर अर्जुनाल स्पीड इतलें आशिल्लें की येता त्या एरियान तूं तिका घेवन रथार बसयता आणि ते रथ घुंडोवन धांवन वता आणि थंय आशिल्ले त्या परिवारा जन पुरा यदुराय आनी तांगेल येद्रा हें म्हणटात पण क्षणभरा भितर जाता आणि त्यांनी ऑब्झर्व करता की कोण म्हणून. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ कळतं काही अर्जुन अर्जुन तो म्हणून पुरा जन म्हणटात की. आणि त्यांनी कुडले म्हणटात पळय तांगेल ते इन्सल्ट जाल्या म्हणके जाता म्हणून सांगिल्लें आसा की तांगेल परिवारा मध्ये येवन अर्जुनान ते अपहरण केलेलें आणि कुडले तांगेल ते यदुवंशाचे ते कोण ते बलरामा लोट आशिल्ले ते व्हड पुरा ते सेनापती आशिल्ले तांणी कुडले थंय मिटींग करतात की. म्हळ्यार विंगड कोणी आशिल्ले जाल्यार तांणी कुडले सुभद्रा आपास घेवन येवेत म्हणून. तांकांय गोत आसा हो अर्जुन म्हणून आणि तांकांय तागेल पुरा स्टोरीज गोत हो साधारण मटा क्षत्रिय न्ही म्हणून. हाक धरका जाल्यार सम प्लॅनिंग करका पडटलें म्हणून ताका तांणी कुडले मिटींग करता आसा ती म्हणून. आणि मात बलराम हाकीत कोपार आसता खंय आणि कृष्णूय थंय आसता. बलराम सुरे कृष्णा धरता खंय तुगेल मित्र न्हू तो, ताणी अशी कशी केल्या हांगा आमगेल मागत्यार मस्तू न्हू आमकां अपमान कोर न्हू सुभद्रा घेवन गेला, तुगेल मित्र न्हू तो म्हणून बलराम कोपार कृष्णाले उलयता आसके. आणि सांगता काय बलराम हें अर्जुनान कसन केलें ना आतां गोत ना, सगळे हस्तिनापूर आणि कुरु वंश आहा नाश कोन्न सोडता म्हणून. त्या प्रकारान त्यात पुरा जन जय जयकार घालतात की बलरामाल विशय तशी जावका म्हणून. आणि तांणी पुरा जन तांगेल अभिप्राय दितात की भाई आमी अर्जुना सोडूनच आमी कुरु वंशाजना सोडूनच अशी तशी म्हणून तांगेल भितरी पुरा जाता आसके. अशी घट्टी पुरा जन तांणी उलोवन घेता आसतना बलराम पुरा जना सांगता पुरा जन शांत जे आहेत 1 मिनिट. कृष्ण कसने उरलयना पळय शांत रुपार राबला म्हळ्यार कसन की तागेल मन आंत आसा कसन तूं सांग आमकां म्हणून. आणि बलराम एकदम कोपार सांगता आणि पुरा जन म्हणटात पण ते आशिल्ले ते परिवारा जन पुरा जन बलरामा ओट्ट आसत की बलरामान सांगल्या म्हणके आमी आतां करतलीं ती म्हणून. असल परिस्थितीन तूं कृष्णाक सुभद्राले अर्जुनाले कशें तें सिच्युएशन मॅनेज करता आशिल्लें. आणि ते चांग रुपार ते कसन म्हणटात पळता जे कसन तांणी प्लॅनिंग केलें ते सक्सेस जावपाक. म्हळ्यार ते एक पॉयंटार ते हाडना जाल्यार ते प्लॅन कंप्लीट जायनी. आनी म्हळ्यार बलरामान यदुवंशान ते एक्सेप्ट करता न्हू ते एक्सेप्ट केले सुद्दां मात ते प्लॅन कंप्लीट जाता. कृष्ण भारी शांत रितेरी सांगता खंय हे समय न्ही कोपचो आमी आनीक रितेर पळोवका म्हणून. आमी एक्चुअली पुरा जन सांगता आमगेल निजावन अपमान न्ही आमगेल निजावन म्हणटात पळय ताणें सम्मान केला म्हणटा पुरा जन म्हणटात हें कशें बाबा म्हणटा कृष्ण सांगता अपमान न्ही सम्मान केला म्हणून. ताका गोत तसं की हांगा येवन कितले रिस्क घेतला ताणें म्हणून. यदुवंशाचे तुमी पुरा इतले व्हड सेनापती आसा ती आनी कितले व्हड ताणें रिस्क घेतला आनी ताणें रिस्क घेवन ताणें तुमगेल पुरा जना येत्रा चॅलेंज करून तो घेवन चमकला. म्हळ्यार तो कितलो व्हड क्षत्रिय तागेल कितलो व्हड शक्ती आनी तसळ व्हड रुपार आशिल्लो तो क्षत्रिय आशिल्लो शक्ती आशिल्लो तसळ क्षत्रिय आवटू आमगेल परिवारात सुभद्रा वार्डीक जाता म्हळ्यार तो व्हड विशय आमगेल सम्मानाचो विशय म्हणून कृष्ण सांगता ते. आणि कृष्ण अशी एक पॉयंट उरलो न्हू ते सिच्युएशन मॅनेज करू ट्राय करता म्हणून. मात कृष्णान ते म्हणटात पळय कसनय विंगड पुरो पॉयंट्स अशें पुरो मेन पॉयंट कृष्णान आसता की इतलें पुरो आमी कोपून उरलेलीं ते अर्जुनाल खातीर अशी जालें तशी जालें म्हणून. तुमी पुरा जनांना अर्जुना पळयला तो घेवन वताना जाल्यार तुमी सुभद्राक पळयला न्हू अर्जुना वताना तीन जावं प्रोटेस्ट केला की म्हळ्यार ना म्हूण अर्जुनान तांडून व्हरताना 3 जावं उड्डू ट्राय केलें की और 3 जावं गट्टी सांगली की आमकां मेगेल रक्षण करया ती पळयला न्हू भारी खुशेर आशिल्ली ती. म्हळ्यार अशी आशिल्ली की तिकाय वचूका तशीच दिसना आशिल्ली तुमकांय आनी आमकां तिगेल कसन खुशी त्या पळोवका न्हय म्हूण कृष्ण सांगता तशें आमकां कसलें ऑब्जेक्शन आसा. सो हें फोर्स किडनॅपिंग न्हय तुमी हें अपहरण केलें किडनॅपिंग केलें लेखू नाका ती आमी अशी लेखू का की दोग जना मते कोणा प्रीती आसा तांणी हें सिच्युएशन एस्केप केलेलें हें किडनॅपिंग न्हय म्हणून कृष्ण सांगता म्हणून सांगिल्लें आसा.
सो त्या लेकार आयकल एक पॉइंट आयकल ते कोपार आशिल्ल्यान हकूर 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 थंड जाता आशिल्ले आणि आणि कृष्ण अनिके असे विंगड पॉइंट्स अनिके तुम्ही पळयला न्हू ताण रथ कशी चलयलो क्षणभर भितर आयल वय घेवन वय चमकलो म्हळ्यार पुरा रुपार पळय येता तो परिपूर्ण जावन आशिल क्षत्रिय म्हणून तागेले आशिल स्किल लेवल आमी ते द्रोणाचार्यान ते हाचे एक्झिबिशनार वय पळयला तागेले आशिल ते स्किल लेवल कोणाले ना आमी आनी तुमी पुरा जन गोत आशिल्ले जन कृष्ण सांगता पी अर्जुना विषयी तुम पुरा जना गोत आसा तागेले महिमा कसन जालेलें आसा आनी अशी पुरा उलयता सूर्य कोपार आशिल्ले जनाले एकल्याले ओपिनियन चेंज जाता वता आनी मेन पॉइंट म्हळ्यार पुरा जना हेंच दिसता की सुभद्रा खुशेर आसा जाल्यार आनी कसन जावका म्हूण सो आतां आमी हें पळयल्यार रे दोग जनान अशें म्हणटा पळय मालगड्याला आशीर्वाद घेवनूच तांणी मुखारसून गेली सुभद्रा खातीर कृष्णाला आशीर्वाद आसा म्हूण ती गोत आशिल्ली हें स्टेप्स घेताना आनी हें सायमल्टेनियसली अर्जुनाल सायडा वय देखून अर्जुन केन्ना त्याच्या भितर वता पळय अशी प्लॅनिंग म्हूण तांणी कृष्णाल वताना डिस्कस केलें पळय तेन्ना ताणें युधिष्ठिरा मेसेज पेटयलें की तूं तुगेलें कसं म्हूण म्हाका डिसिजन दिवका म्हगेलें मनान तशें आसा म्हूण की सुभद्रा वर्डीक जावं तशें आसा म्हूण आनी युधिष्ठिरानय आपास मेसेज पेटयलें की म्हगेलो आशीर्वाद पूर्ण आसा हें तुगेलें मनान कसं आसा हें भारी चांग म्हूण तर तशें पळयल्यार सुभद्राकय अर्जुनाकय तांगेल मालगड्यालें म्हळ्यार कोण तें एक इम्पॉर्टंट आसा मालगड्यालें सपोर्ट करताले तांकां दोग जनांक आशीर्वाद आशिल्लो युधिष्ठिरालोय कृष्णालो आनी दोनूय सायडा देखून ह्या सायडा पळयल्यार कृष्णान तें कशें तें ताचें म्हणटात पळय उत्तरदायित्व घेवन तें रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन ताणें मॅनेज केलें तें सिच्युएशन तशी त्या सायडा युधिष्ठिरान तें पुरा थंय सांगून तें मॅनेज केलां म्हूण सांगिल्लें आसा आनी आमी पळयता की कृष्णान तें पर्सुएसिव पावर म्हणटात पळय एक्सपर्ट आशिल्लो आनी ताणें भारी तें छंद कोन्न मॅनेज केलेलें म्हूण सांगिल्लें आसा आनी अर्जुन बलराम तांकां तें पुरा जातरी बलराम तागेलें गुप्त हांकां दूतांक पेटयत की तांकां आपास घेवन येवका म्हणून आनी अर्जुनाक आनी सुभद्राक गोत आशिल्लें की कृष्ण खंडीत त्या सिच्युएशन मॅनेज करतलो म्हणून ताका तांणी गांवां देखून एकदम स्पिडार भायर पडली ती भायर पडतर हगूर हगूर वता आशिल्ली म्हळ्यार तांकां गोत स्वल्प वेळान कोणी तांकां आपोवचें आपास येतली म्हूण ताका धांवन तांणी मस्त धूर वचचें न्ही ती खाली गांवां देखून फास्ट भायर पडली ती तांकां गोत आशिल्लें की कृष्ण कशी मॅनेज करतली त्या सिच्युएशन आनी आपास आपयतली तांकां म्हूण ताका एक पण गांवां देखून भायर पडटली तांणी हगूर 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 घोड्यार वता आशिल्ली म्हळ्यार कोणी पुणी येतली आतां म्हूण आनी तांणी लेखल्या मणकेची ते दूत आयली ती आनी तांकां आपास आपयलें म्हूण आनी आपास आपोवचे भितरी त्यांची स्थळार तो खंय महोत्सव जाता आशिल्लें ते पुरा द्वारकावासी भायर येवन भारी व्हड महोत्सव म्हणटा महोत्सवान व्हड महोत्सव जाता आनी ते न्यूज पुरा कडेन स्प्रेड जाता की सुभद्राल आनी अर्जुनाला वार्डेक जेवचें आसा म्हूण पुरा रस्तेर पुरा कडेन म्हणटात पळय खंयचे व्हड लिडर कसं सेलिब्रेशन पुरा कडेन राबून आसतात की आनी पुरा जन पुष्प उडयता ती पुरा कडेन एक रस्त्यार तांगेलें स्वागत जाता अर्जुनाला आनी सुभद्राला आनी पुरा ते प्रजा आसता पळय ते द्वारकाचे त्या पुरा यदुवंशाचे पुरा जन मस्त सगळे गिफ्ट्स हें त्या पुरा दिता ती आनी त्यांची तांणी आतां गेले अर्जुनाला ते वनवास एंड जाल्लो आसतात आनी तशींच स्वागत तांकां इंद्रप्रस्थान मेळटा म्हूण सांगिल्लें आसा अर्जुन आनी सुभद्रा इंद्रप्रस्था येताना इंद्रप्रस्थानूय पुरा जन युधिष्ठिर समेत पुरा जन कोण आसता ती मालगडे आनी इंद्रप्रस्थाची प्रजा ब्राह्मण ऋषीजन पुरा जन तांकां सुभद्राले आनी अर्जुनाला स्वागत करता आनी आतां आमी पळयल्यार कशी ऑलरेडी ते 2 कनेक्शन जाल्लेले आसा द्रुपद रायल ओट जाल्लेले आसा नागकन्या ओट जाल्लेले आसा चित्रवाहन तांगेले राज्या ओट कनेक्शन जाल्लेले आसा आतां एक प्रकार पळयल्यार पांडव जनाले यदुवंशा ओटूय कनेक्शन जाता म्हूण सांगिल्लें आसा ह्या वार्डिके निमित्त आमी पळयता की अर्जुनान कितले सकड देवाल सेवे खातीर कितले सकड कनेक्शन्स केलेले आमी पळयता म्हूण सांगिल्लें आसा आतां एक लास्ट एक इन्सिडेंट करून आयचे सेशन एंड करूया आतां सुभद्रा अर्जुन येवन सूर्य द्रौपदी मेळटा म्हूण सांगिल्लें आसा आनी ताका गोत आशिल्लें की द्रौपदीची कॅप सेट आसतली म्हूण म्हळ्यार ताका कसन करचें म्हूण ताकाची सूर्य येवन द्रौपदी वचून मेळू वताना द्रौपदी सांगता की कांय गती ना म्हाका मेळचें तूं वचून सुभद्राले वचून बैस ती खंडीत तुका मिस करता अशें दिसता हांगा येवचें कांय
हें कांय अगत्य ना म्हूण ते सांगता. अर्जुन तिका म्हळ्यार ते खंयची म्हणटा त्या लेकार सांगता आनी म्हळ्यार पुराय लेकार सांगू वता की अशी ना की कसं प्रीती रिस्पेक्ट उणेस मात द्रौपदी आयकूचे तयार ना म्हणटात पळय. आनी आनी सांगता काय कितल्याय कसं सांगल्यार एक सेकंड रिलेशनशीप जाल्यार फर्स्ट वन आसता फुडें म्हणके आसना म्हूण द्रौपदी सांगता काय. म्हळ्यार अर्जुन कितले की म्हणटात पळय राबून आयकत काय जाल्यार कसं आयकल्यार द्रौपदी आयकूचे तयार ना म्हूण सांगिल्लें. म्हळ्यार त्या एक प्रकाराची परिस्थिती जाता म्हूण सांगिल्लें. तेन्ना अर्जुन आनी सुभद्रा वय तशी तांणी एक्सपर्ट आशिल्ली म्हळ्यार कशी चांग रुपार राबूंक न्हू परिवारांत. ताका अशी अर्जुन आनी सुभद्रा तांणी एक प्लॅन करतात आनी अर्जुन सांगता की वृंदावनाची गोपी म्हणके ड्रेस घाल न्हू तिका मेळचे वर्स म्हूण. म्हळ्यार आनीक द्रौपदी सुभद्राक पळय न्ही येतोळ तें. वृंदावनाची गोपी म्हणके ड्रेस घाल न्हू भायर वर्स म्हळ्यार सिंपल ड्रेस घाल कसं व्हड ज्युवेलरी आनी तशी घाल न्ही. ग्वाल बाल हे म्हणटात पळय गोपी वृंदावनाची गोपी म्हळ्यार सिंपल ड्रेस घाल न्हू म्हणटा गांवतूल चेल्लीसी तशी सी वचून तिका भेटू वर्स म्हूण सांगता काय. आनी ती भायर वचून म्हळ्यार द्रौपदी कितले की सकड दासी आशिल्ली ती आनी दासी जनान वय चांग चांग आंगवाल घालचे आसा. ही एकदम सिंपल ड्रेस घालून सुभद्रा ते भायर वता म्हूण सांगिल्लें आसा. आतां एक पळयल्यार सुभद्राय निजावन ती राज परिवार आसा ती एक व्हड प्रिन्सेस आसती जाल्यार ती कळटा की त्या परिस्थितीन तूं कसं करता तें करता आनी तिका काय गोत्त आसता की मुखारसून ती ज्युनियर आसतली म्हणून द्रौपदी मालगाडीच ते खंडीत आनी तिगेल साव करचे मेगेल धर्म आसतलो म्हूण सुभद्रान त्या मना गट्टी दवरून घेतलेलें. म्हळ्यार कसं एक नमुन्याचे कसं एक जाळ और तशें कसं नाश तें तें एक्सेप्ट केलें ना आनी तें त्या ह्युमिलिटी तिगेल कसं तें करचें आशिल्लें साव द्रौपदी खातीर ती करतलीची ती कितल्या कोपल्यारी म्हूण ती त्या मना गट्टी दवरून घेतलें. आनी सुभद्रा थंय वचून येता काय मस्त सकड दासी जन आसता तें ती येता काय आनी ती येवन मात तिगेल तें तीन घाल्लेलें तें वस्त्र पळयल्यार ते गोपी जना म्हणटा वृंदावनाक आनी ती येवन सुभद्रा सांगता की म्हाका तुगेल दासी जावन स्विकार करी म्हाका तुगेल सेव करता म्हूण. आनी ते इतले जेंटल म्हणटात पळय सौम्य जावन इतले म्हणटात पळय कांय एक अहंकार नातिल्लें चांग मनान तें एक रिक्वेस्ट करता आनी तिका पळयल सुद्दां द्रौपदी म्हळ्यार कृष्णाल कितली व्हड भक्ती न्हू ती कृष्णाल खातीर प्रीती आनी भक्ती म्हळ्यार द्रौपदी पुराय जनाल चरित्र कोत्ता आसा. तिका पळयल सुद्दां तिका कशें की एक मनान पळय कृष्णाल उडगां आसत के तिका पळयल सुद्दां ती कोण म्हूण गोत ना तेन्ना तिका पळयल्यार तिके मनान ते कृष्णाल उडगां येवचे सूर जाता म्हूण सांगता काय. आनी तिका इतले मनान ते खुशी जाता काय तिका ते आशिर्वाद दिता काय की तुका चांग बामूण मेळका आनी एक चांग एक पुत्र मेळटलो म्हूण अशी आशिर्वाद दिता म्हूण सांगता काय. तेन्ना तशी आशिर्वाद दिले सुद्दां ती पांय पडटा काय आनी सुभद्रा द्रौपदी सांगता काय हांव मेगेल नांव सुभद्रा हांव कृष्णाल भयणी म्हूण सांगता काय. अशी सांगना की हांव अर्जुनाल पत्नी म्हूण म्हळ्यार ते गोत्त आसा खंयची उतर युटिलायज करता त्या टायमार म्हूण ती सेन्सिटीव आशिल्ली त्या टायमार म्हळ्यार खंयची उतर केन्ना उपयोग करता तें ती मनावेलें आनी ती सांगता की हांव कृष्णाल भयणी सुभद्रा म्हूण. तेन्ना ते कृष्णाल नांव आयकूनच आनी तिगेलें तें एक चरित्र आनी ती कशें तें एक अप्रोच केलेलें म्हणटात पळय सौम्य रुपारी द्रौपदी इतली खुशी जाता म्हूण सांगिल्लें आनी ती पटोवन धरता काय. आनी मागीर घंट कटल्यान तांणी उलोवन बसतात काय आनी ऑफकोर्स तांगेलो उलोवचो टॉपीक म्हळ्यार कृष्णाल विशय आशिल्लो म्हळ्यार कृष्णान अशें केल्लें आनी मस्त सकट विशय द्वारका विशय द्रौपदीका सुभद्रा द्रौपदीक सांगता अशी द्वारकांत अशी जालेली काणी अशी जालेली आनी तांणी म्हणटात पळय बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स जाता ती म्हूण सांगिल्लें आसा. सो आमी हातूंत एक पॉयंट पळयता की एक रिलेशनशिप्स आसतना एक कसचे पॉयंटार डिफरन्स ऑफ ओपिनियन्स आसच्या पुरो खंयचे एक विशयार पळय एक कॉमन पॉयंट कसं एक दुख कसं म्हणटात पळय कसं एक कश्ट येवचे कारण और कसं एक मिसअंडरस्टँडिंग येवचे कारण आसच्या पुरो जाल्यार असल्या समयार केन्ना खंयची कॉमन पॉयंट्स दोग जाणां लायक जाता त्या विशयार चड महत्व दिल्यार त्या रिलेशनशीप इम्पॉर्टंट वरता म्हूण. आतां पळयल्यार सुभद्राकय द्रौपदीक ते कॉमन पॉयंट कसं नाशिल्लें दोग जाणां कृष्णाल खातीर प्रीत आशिल्ली दोग जाणांक अर्जुना खातीर प्रीत आशिल्ली. सो ते कॉमन पॉयंट एक कसं आसा ताजे वयर तांणी मन हावेलें ते डिफरन्सीस खंयचे निमित्त येवच्या पुरो तें तांणी ताका चड मन आवरली दोग जाणांक. सो दोग जाणांक ते एक मॅच्युअर वेन तूं
तांणी ते कशी डिलिंग केलें म्हूण पळयत. ऑफकोर्स कसं डिफरन्सीस आसता, डिफरन्सीस असल्यारय तांतू एक म्हणटात पळय एक स्पायस येता म्हणटात पळय, कसं एक रिलेशनशिपांत कशी कसं एक आमी प्रसाद जेवण करता न्हय, दाळीत शीत उपकरी आनी थोडे नॉनचे आसता तांतू, जाल्यार नॉनचे खावचे जायना न्हू, मेन दाळीत शीत उपकरी न्हू, थोडे कसं कष्ट नॉनचे आसल्यार ताजे न्हय कसं म्हणटात पळय रिलेशनशिपांत एक स्पायस येता, जाल्यार ते मेन रिजन ते अशें साथ दिना, कसं ते कॉमन पॉयंट्स आसता ताजे वयर चड म्हत्व सुका. तशींच आमी पळयत भक्त समाजांतू एक पंथा कसं डिफरन्सीस येवचे पुरोवपी, जाल्यार केन्ना कसं डिफरन्सीस आयल्यार भक्त समाजा वयरी परिवारांतू त्यातनं खंयचे कॉमन पॉयंट्सार आमी चड एम्फसिस दिता ती कशी आमी पुराजन साधक जावन देवाल प्रिती खातीर सेवा खातीर आमी कसं एक सेवा करता आसी, सत्संगा भाग घेता आसी, आमी देवाल विशय गुरुल सेवे विशय ताचेर म्हत्व दिल्यार ते चांग रुपार पुराजन परस्पर प्रितीन पुराजनान ओट्टू रपयत सांगता. सो हांव हांगा रपयता 8 घंटे जाल्लेले आसा, मुखारसून काणी मुखारसून गेले आसा. हांव क्विकली रिकॅप करता 2 मिनिटांतू. कसं कॉमेंट क्वेश्चन आसल्यार तुमी घालयता, हांव 1 सेकंड 2 मिनिटां खातीर रिकॅप करता. आजी आमी सुरे डिस्कस केलेले पॉयंट की अर्जुन कशी अगस्त्य कुंडा लागीं वता आनी तो थंय पळयता की खंय पुरा ऋषीगण तांकां सेव करचें जायना, कसले की थंय सिसोडी आसा म्हूण, आनी ते सिसोडी मारले सिता कसले तागेले ते उलुपीन दिलेले ते विशेष शक्ती आशिल्ली, उलुपीन दिलेली विशेष शक्ती निमित्त तो ते सिसोडी एलिगेटरला मारता आनी तांकां देखून ती वर्गा म्हूण ती अप्सरा येता आनी थंय मुखार जेवन ते ऋषी मुनी सेव करून तांणी अगस्त्य कुंड तो फ्री करता एक प्रकारे म्हूण सांगितलं. मागीर आमी पळयलें कशी तो कृष्णाक गुप्त रुपारी मेळू वता आनी कृष्णाक आनी अर्जुनाक मनाक कृष्णाक कळटा की अर्जुनाक सुभद्रा खातीर प्रीती आसा आनी कृष्णाल मनान तो आशिल्लें की सुभद्रा वाडलीक अर्जुन आउट जावका, दुर्योधन आउट न्हय. सो कृष्ण ते मेळा मेळीचें काम करता, ते मॅच मेकर जाता म्हणून हें पळयता. तागेले भक्तां खातीर हे प्रीती कसले करूं तयार आसा देव म्हूण आमी पळयता, तें दाखयलां. मागीर आमी तें पळयलें कशी त्या प्लॅना लेकारी तो ब्राह्मण जावन ते चातुर्मासा खातीर बलरामाल त्या रावळारा भितर वचून राबता, थंय सुभद्रानी एक म्हणटात पळय आकर्षण वाडटा तांगेले मध्येंतू आनी तांकां कळटा म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी रायट टायमार कृष्ण तांकां प्लॅन करून सांगता अर्जुनाक की तूं तुगेलें अपहरण किडनॅप करून व्हरका तें चातुर्मास एंड जाता ते रैवत पर्वता लागीं त्या महोत्सवा वेळार आनी भायर घेवन वचूका म्हूण अशी सांगता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी मुखारसून मागीर आमी पळयलें कशी कृष्ण आनी युधिष्ठीर दोग जाण तांगेले मालगड सायडा देखून ते रिलेशनशिपा अप्रुवल दिता ती आनी ते चांग रुपार तांणी पळयता ती म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी लास्टार आमी ते पॉयंट केल्लें की कशी द्रौपदी आनी सुभद्रेन कशी एक मॅच्युअर वेन ते एक रिलेशनशीप मॅनेज केल्लें. कसलें की पुरा जनालें हें पात्र पळयल्यार महाभारतांत पांडवांत तांगेलें मेन मुख्य हेंच आशिल्लें, सेंट्रल पॉयंट हेंच आशिल्लें देवाल खातीर प्रिती, देवाल खातीर भक्ती आनी देवाल मनान कसं नासको त्या चांग रुपार चलको तें एक भावन आशिल्ले निमित्त तांणी मुखारसून वता ती आनी तांकां देवाल पुरा जनाल आशिर्वाद मेळ न्हू तांकां चांग रुपार करता ती म्हूण सांगिल्लें आसा. सो हांव धन्यवाद दिता तुमकां पुरा जनाक. येस विश्वांबर प्रभू तुमी क्वेश्चन म्हूण सांगिल्लें आसा. हरे कृष्णा प्रभुजी. हरे कृष्णा प्रभू. म्हाका विचारचें की एक्चुअली बलरामान बहीण ती सुभद्रा तरी तांकां कसं ते लिहिला ते की बलरामाक सुभद्राक दुर्योधना कडेन लग्न करीत असेल, दुर्योधन कुदत कशें असेल म्हणतो पण अशी तिला कसं ते एक्चुअली ताचे फाटल्यान कल आसता लिहिला एक्चुअली अशी कसं उदाहरण दाखयता तेंचो. वय म्हळ्यार हांतू तें एक आमी बलरामाल आनी कृष्णाल पळय तें एक रिलेशनशीप अशें आशिल्लें की तांगेलें एक रिलेशनशीप अशें आशिल्लें की देव खंयचें एक स्टँड घेता तेन्ना बलराम ताचे ऑपोजीट स्टँड घेता आशिल्लो मस्त टायम, जस्ट बिकॉज तांगेले मध्य ते प्रिती आनी ते कृष्णाकय लायक जाता आशिल्लें म्हळ्यार कोणी चॅलेंज करता ती म्हूण आनी तांगेली ती एक मध्य प्रीत आशिल्ली. सो मस्त सकट अशी इन्सिडेंट्स आसा ती की देवान आनी बलरामान विंगड डिसिजन घेवचें आसा. मागीर अल्टिमेटली बलराम देव गोत्त आसा की कृष्ण मात ते म्हणटात पळय आनीक एक ते एक ते सिच्युएशन आनीक ते गोडसाण हाडचे खातीर तांगेले ते रिलेशनशिपा ते लिलेन तो आनीक एक गोडी हाडचे खातीर अशी सकट पुरा स्टँड्स तांणी घेता ती
आणि ते एक स्पेशल रिलेशनशिप आशिल्लें. सो त्या लेखारी मस्त सकट सिच्युएशनान तूं ऑपोजिट डिसिजन घेत आशिल्लो दुर्योधन, त्या लीलान तो आनीकय त्या एक चंद्ररूपार जावचे खातीर म्हणून. सो त्या एक आशिल्लें डिसिजन. प्रभुजी मागीर आनी कसं म्हणाले? येस विशंभर. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. हा श्यामला माताजी सांगया ते. ते कसं म्हणाले नाही, हांव आयकलेलें म्हाका वृद्धाश्रम म्हणे सुभद्रा ना हे करतना कसं ते घोड्यार बसून वतना कृष्णान तिका सांगून तीच ते हे करता म्हणून सूत्रधार ती दवरून घेता म्हणटा जाता जे त्या म्हळ्यार तेन्ना अपहरण म्हण जावचें ना म्हणून अर्जुना वायट येवचें ना, नांव येवचें ना म्हूण सांगून जावचें ना म्हूण सांगून तिकाची ते हाजे घोड्यात दार आसलो मुगू दार. करेक्ट. सो तशी महाभारतान तशी पोर्ट्रे केलेलें आसा, तुम्ही सांगिल्लें आसा बाई करेक्ट. आणि इनफॅक्ट त्या अशींचे कृष्णान त्याच पॉयंट सांगचे आसता. यदुवंश आसता पुराजन ओट्टू जातात पण मागीर तेन्ना त्या एक पॉयंट सांगचे आसता. तुम्ही पळयलें न्हू ती कितली खुशेर आशिल्ली रथारी. सो ह्या एक पॉयंट तुम्ही सांगिल्लें त्या ते मेन्शन जाता आसता एक महाभारता वर्जनान तू की तशी न्ही तिची तिगेल स्वयं इच्छान चमकेलेली म्हणून, अशी न्ही की किडनॅप जालेले म्हणून. ताचे खातीर त्यांची मेन पॉयंट आसता खंयचे निमित्त बलराम आणि यदुवंशात पुराजन ते एग्री करतात वय ती वय खुशेरस जाल्यार आणि तू मुखार सुन वचू काम. कृष्णान स्मूथ गोईंग जावचा पुराण तरी ते तयारी करता. त्याच्याने ते कोणाकय ऑब्जेक्शन येवचें ना जे म्हणून सांगून तिगेल वयर सुभद्राकय कसले कोणे कसले म्हणून आपण तिने करता तिगे स्वय इच्छे पण स्वयंवर पुरा जात तशें ना म्हणटा स्वयंवर म्हणून म्हणटा तांगेली इच्छा तांणी वारडे करून घेवत ना तशें जाल्यार मी ते धरलें मी ते घोड्याचे तिका ते अर्जुन हांवें कसले वायट नांव येवचें ना ताणें चोर जाले म्हणून तशी म्हण आयकलें म्हाका समज तशी मेन्शन केलें आसा माताजी. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. खुशी झालं, छान झाला ऐकून, भारी संतोष झाला. क्लास पुरा एक रिवाइज केला म्हणजे झालं. धन्यवाद. पुराजनाक सेशन अटेंड केल्ले खातीर आमी देवाले प्रार्थना करूया की एक लास्ट 1 घंटे आमी सत्संगात भाग घेतलेलो आसा. देवान कसं आमी चुकून पडलेले असले देवान क्षमापण करून दिवका आणि ह्या एक सत्संगा भाग केले कार्या निमित्त देवाला आशीर्वाद मेळटा म्हणून प्रार्थना करूया. आमी कळकळेन 3 पंथा हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून आयचे सेशन एंड करूया. मुखारसून नेक्स्ट वीक डिस्कस करूया. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. हरे कृष्ण. धन्यवाद.